नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। मायनिंग बंद कराच, फामील ट्रक हाडटले रस्त्यार, ट्रकवाले बार्जवाले मायनिंग कामगारांची आझाद मैदानावेले सभेत शिटकावणी, सरकारान बेगीन मार्ग काडचो म्हूण मागणी। 2015-16 उपरांत जीडीपी वाढ 7.1% मेरेन पडली। एमपीडीचो एक्सपोर्ट देंवलो, मायनिंग, शेतकी, नुस्तेमारीचो जीडीपीत वांटो पडलो। आर्थीक सर्वेक्षण रिपोर्ट, ब्रेस्तारा अर्थसंकल्प। मायनिंग बंदीच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाआड विधानसभेत सरकार विरोधक एकठांय, गरज पडल्यार 40 आमदार वतले दिल्ली। सध्या तरी दबाव तंत्र सोडून उपाय ना। स्टुडंट विजाचेर येवन ड्रग्स पेडलर म्हणून वावुरपी नायजेरियनांक डिपोर्ट करात, काँग्रेसीची मागणी। ड्रग्साची पाळामुळा स्कुलां कॉलेजींनी, विधानसभेत शिटकावणी। केप्यां पेडामळार आनीक 3 बेकायदेशीर घरां मोडलीं। मंगळारा 16 घरां मोडून उडयल्लीं। कोमुनदादीचे जमनीर खंय 146 घरां बेकायदेशीर, जागो विकत घेवन लोक उगड्यार। पंदरा मार्चाक मायनिंग बंद पडले जाल्यार सगळे ट्रक आनी फामील घेवन रस्त्यार देवपाची मायनिंगांतल्या लोकांची शिटकावणी। बुधवारा ट्रकवाले, बार्जवाले, मायनिंगाचे कामगार आनी बाकीच्यांनी आझाद मैदानार धरणे धरले। सरकारान कितेंय उपाय करून कायद्यात कितें वाव उरला आसत जाल्यार त्यो गजाली करून मायनिंग चालू दवरूंक उपाय काडचो म्हूण हो लोक मागता। आयज सगळे उदक फॉरेस्ट आमी सांबाळा आनी आयज आमकां हांगा झगडचें पडटा आनी 15 तारखेक आमचें जर काम बंद पडलें जाल्यार 18 तारखेक आमी आमचे सगळे ट्रक हाडटले हांगा दवरतले। आमी सगळे कामगार आनी आमी उपाशी पडटले, मायनिंग कोण उपाशी पडचें ना आनी सरकारूय पडचें ना। हेणी चोरले तेणी चोरले, कोणी चोरले ते आमकां नाका। मायनिंग पॉलिसी करा तुम्ही। जर पुढे वयतले सुप्रीम कोर्टाक वयतले, सेंट्रलाक वयतले, आमचे कडेन आमचें धोरण पयलीं जाय। तें धोरण अजून पर्यंत ना। सवय आसा, वता तो कितें डिफरंट पडना आमकां, कित्याक आमी एसीन रावपी लोक न्हू, आमी वतान काम करपी लोक। तेन्ना येताचे 16 तारखेक हांगा सगळ्यांनी आमी संकल्प करून जायो। सपोज जर मायन आमची बंद पडली जाल्यार एकूच धंदो गोंयांत चलून दिवचे ना। हे आमचे कॅसिनो चलता, काल पयर येयले आज ते लिगल म्हणटा। आमच्या भुरग्यांक पार करता मरे, वायट वेस्तान लायता आनी आमी सस्टेनेबल मायनिंग चालू केल्या, लोकांची पोट भरता जाल्यार हे म्हणटा इलिगल मायनिंग। सगळ्या मायनी वयल्या कामगारांचेर एक उपासमारीची पारी येतली आनी आयज हांव सरकाराकय सांगता, कारण आयज सगळे ऑल ओव्हर डिपेंडंट पळय जे आसा ते एक जाल्या। लास्ट टायमार कितें जातालें, फक्त ट्रक ओनर तितले एक जाताले आनी आयज तशी परिस्थिती ना। तेन्ना हांव एकूच विनंती करता की आयज आमकां अशें जावचें न्हू की सांगना, सांगपाक सुद्दां म्हाका बरें दिसना की आयज आमच्या ह्या फुडें आश्वासन आमच्या भुरग्यांक दिवंक जावचें ना। तेन्ना त्या भुरग्यांक घेवन आमकां जीव दिव पर्यंत आमचेर अशी पाळी येवची न्हू अशें हांव सुप्रीम कोर्टाक आमच्या 15 तारखेच्यान मायन जी बंद करता म्हणून जी ऑर्डर काडलेली आसा ती 16 तारखेच्यान बंद चालू जावचे। कारण हो मायनिंगचो विषय फक्त मायनिंग बेल्डाचो ना, सबंद गोंयकारांचो प्रश्न आसा। नाल्यार सगळे पणजेच्या लोकांक आयज सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगता आमच्या मोर्चाक सामील जाया, कारण हो तुमचोय प्रश्न आसा। आमीच उपाशी मरतले हे तुमी गृहीत धरू नाका। आयज 16 तारखेक तुमकां एक सांगता, जर मायनिंग बंद पडलें जाल्यार आमी कशें उदीक बंद करपाचें हे एकय मेळ लक्ष दवरपाचें। जर उदीक बंद केलें जाल्यार आमचें दुसरें दीस पाणी सुरू जातलें। ब्रेसारा नव्या अर्थसंकल्पाच्या आदले सांजे अर्थीक सर्वेक्षण अहवाल विधानसभेत आयलो। वर्ष 2015-16 उपरांत जीडीपी वाढ 7.1% मेरेन पडल्या। एमपीडीचो एक्सपोर्ट आनी पॅसेंजर ट्रॅफिक हँडलिंगूय पडला। जीडीपीत शेतकी, नुस्तेमारी, मायनिंगा सारकेले उद्देग व्यवसायांचो वांटो पडला। उत्पादन आनी सेवा उद्देग व्यवसायांचो वांटो वाडला। बँकांनी डिपॉझिटां मात 68,000 कोटींक तेंकली। हे फाटभुंयेर कार्यवाहक मुख्यमंत्री सुदीन ढवळीकर ब्रेस्तारा नवो अर्थसंकल्प मांडटा। 2012-13 सावन 1% वाडटली ती जीडीपी वाढ 2016-17 पडली। जीडीपी वाढ 1.1% पडली। 2015-16 8.2 आशिल्ली जीडीपी वाढ 7.1%चेर पावली।
शेतकी, नुस्तेमारी, मायनिंग असले प्रायमरी उद्योग व्यवसायांचो जीडीपीत वाटो पडला, जाल्यार उत्पादन आणि सेवा मळाचो जीडीपीत वाटो वाढला. शेतकी, मायनिंग सारकिल्या प्रायमरी सेक्टराचो 2011-12 21.52% आशिल्लो जीडीपीतलो वाटो 2016-17 8.40% मेरेन पडला. सेकंडरी सेक्टराचो जीडीपीतलो वाटो 47% वेल्यान 57% आणि टर्शरी उद्योग व्यवसायांचो वाटो जीडीपीत 31% वेल्यान 34% मेरेन वाढला. सरकाराची भौशीक रिणां 31 मार्च 2018 मेरेन 13,203 कोटी मेरेन पावतात. वर्षभरात बँकांनी डिपॉझिटां 420 कोटींनी वाढली. बँकांनी वट्ट 67.768 कोटी रुपया तुंबल्यात. बँकांतल्या डिपॉझिटांनी घरगुती डिपॉझिटां 81% आणि एनआरआय डिपॉझिटां 19%. जुलै 2017 सावन जीएसटी लागलो. त्या उपरांत राज्याची येणावळ पळयात. अर्थीक वर्स 2017-18 जुलै मेरेन कमर्शियल टॅक्स आणि उपरांत जीएसटी आसली. मार्च ते डिसेंबर 2017-18 मेरेन राज्याक 2,427 कोटी टॅक्स येणावळ आयल्या. तातूंत इंटिग्रेटेड जीएसटी 260 कोटी, स्टेट जीएसटी 547 कोटी आणि लुकसाण भरपाय 103 कोटी आयल्या. सरकाराच्या येणावळीचे टार्गेट 3,483 कोटींचे. डिसेंबर मेरेन आयल्या 2,427 कोटी. 2016-17 वर्साच्या डिसेंबर मेरेन येणावळी परस 15% वाढ. जानेर ते मार्च 3 महिन्यात 1,056 कोटींचे टार्गेट आसा. राज्यात साधन सुविधा, गाडयो आणि बाकीच्या गजालींची कशी वाढ जाल्या ते पळयात. राज्यात 63,255 नवे गाडयो रजिस्टर जाल्यात. वट्ट आंकडो पावता 13.01 लाखांचेर. 3,732 ट्रान्सपोर्ट, 59,523 खाजगी, तातूंत फक्त 2 सरकारी गाडयो नव्यो आल्यात. एमपीटीतलो एक्सपोर्ट पोरू परस अर्ध्यान पडला. पॅसेंजर ट्रॅफिक हँडलिंग 75% पडला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार. मायनिंग बंदी आड विधानसभेत सत्ताधारी विरोधक एकठांय. गरज पडल्यार 40 आमदारांचे शिष्टमंडळ दिल्ली वचूंक तयार. मायनिंग बंदीचेर उपाय काडूंक सरकार सिरियस दिसना. प्रस्न हाताळपाक सरकार फेल म्हूण विरोधकांनी आरोप केलोच. मात लक्षवेधीचेर थाराव घेवंक सभापती तयार जालो ना. मुख्यमंत्री आयले उपरांत पळोवया म्हूण ताणें फुडें धुकल्ले. सध्या तरी सरकारा कडेन दबाव तंत्र सोडल्यार नेमको कांयच उपाय दिसना. पूण चड करून मायनिंग सगळें आसा. मायनिंग इम्पॉर्टंट, गोंयचे सगळे तरेचे आनी सगळ्या कानूकोपऱ्यांत तेजो फायदो जाल्लो आसा आनी स्टेटीक फायदो जाल्लो आसा. इवन एज्युकेशनाक सुद्दां बऱ्या पडलेलें आसा. करचें ह्यो गजाली सोडात. आमकां ऑप्शन केल्यो जाल्यार आनीक 6 म्हयने वयतले आनी लोक बेकार पडटले. बारीक विधवा बायलो जे जेवण बिवण दितात त्या मायन वर्करांक बी त्यो बाबड्यो उपाशी पडटल्यो. Well, now the onus of responsibility lies on the ruling government. We are in the opposition. Our Congress party was very clear when we were there. There was no loka, barik loka. Michael Lobo was yesterday speaking that एक बारीक लोका त्रास जात म्हण. बारीक लोका तुम कितले तेम त्रास करतले. 2012 सावन तुम बीजेपी गव्हर्नमेंट आहा सत्तेर. कितले तेम पासून बारीक लोका त्रास जातालो. मायनिंग एफेक्टेड जे आमचे आमदार आमी आसात तेंची एक हाऊस कमिटी सुद्दां काडली फॉलोअप करपाक, जाल्यार वायट न्हू. एक हाऊस कमिटी घालून फॉलोअप करपाक शकतात. पण खंयच्याय पद्दतीन मायनिंग बंद जावपाक जायना. आयज जे आमी पळयतात आख्खे आझाद मैदान भरून आसा लोक, आनी तितले लोक न्ही ते अवघे थोडेशे लोक येयल्ले आसात. हाचे भायर लोक पळयतात. गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक जाय तेंच्या एज्युकेशना प्रमाणे. कित्याक हेंकां ऑप्शनाचे पयशे मागीर सरकाराक मेळटले आनी सरकारान तेजें प्रोविजन करूंक जाय. अशें करीत जाल्यार आमच्या गोंय आनी गोंयकारपण टिकोवन उरतलें. कित्याक ही ऑप्शनाची खबर आसा आज झारखंड थंय कोलाचें ऑप्शन चलता, ऑनलायनचें ऑप्शन चलता. आज तुमी पळयतलो रिजल्ट पळयतलो थोड्या दिसांनी रिजल्ट खरोच बरो येतलो. लोकांक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डराचेर पडोंक ना. पीपल आर लुकिंग एट अस. आमी आमदार जिखोवन दिल्या तेणी काम करपाक जाय. वी हॅव अ गव्हर्मेंट ओवर हियर, वी हॅव द गव्हर्मेंट एट द सेंटर. आमचो गव्हर्मेंट हा हे काम जावपाकूच जाय. आनी म्हाका दिसता जर तर जायना जाल्यार वी वील सीट ऑन हंगर स्ट्रायक. स्पीकर सर हांव इतलें सांगूंक सोदतां. हांव बसून रेडी आहा बसपाक आझाद मैदानाचेर. हे काम जायना जाल्यार हे काम जावपाकूच जाय. आनी इफ रिक्वायर्ड डेलिगेशन ऑफ ऑल 40 MLA should go to the center. All 40 MLA should go to the center to see that this work is done. Speaker sir, I have lots to discuss, Speaker sir, but I will only request to you one thing, Speaker sir, that the House, I request all my colleagues,
that I am not against auction. I am for continuation of mining after 15 March 2018, Speaker sir. And whatever support this government can give in the form of an ordinance from the center will help the continuation of these mines, Speaker sir. जे धंद्याकून गुंतलेले आसा हे सगळे लोकांचेर एक टायम आयिल्ले कडेन आसा. गव्हर्मेंटा कडेन इतले लोकांक एक मात्रेन जशें आमचे कलिगान म्हणलें की तांकां गव्हर्मेंटान जॉब दिवपाची गरज आसा, पूण इतली जातली काय कितें होय एक विशय आसा. आपल्या पांयाचेर स्वताक लोन काडून हे रोजगार मायनिंग चलता तातूंतल्यान आमी हे रोजगार सुरू केल्ले लोक आज तांचेर खंय तरी उपास मारपाची पाळी आयिल्ले कडेन आसा. म्हणजे सरकार दरबारी इतलीच मागणी आसा की आमी सगळ्यांनी ह्या वेळार सगळ्यांनी एक कडेन रावन ह्या लोकांक एक मोठो तेंको दिवन तांकां कशें जाता त्या पद्दतीन आमच्या रुल्सांक रेग्युलेशनाक कशें बसता त्या पद्दतीन ह्या लोकांक रोजगार चालू करून दिवपा खातीर आमी मागणी सुप्रीम कोर्टा कडेन करची पडटली. We intend to fight this battle in the courts of law, as said by ex-Honorable Chief Minister of Goa, Mr. Pratap Singh Rao Jirani, even Mr. Ravi Naik, and even Nilesh Kabra. And unless and until we take all stakeholders in confidence, it is very difficult to go forward. And that is the reason my chief ministers have taken one meeting and he has kept a second meeting on 24th and 25th. But due to his health problem, he will not able to take on 24 or 25th. But definitely in this month, he will attend one meeting. Resolution manta. We are empowered to make a resolution. रिनल बाब बसात. टेबल मुख्यमंत्री आयल्या उपरांत म्हणजे तुमकां जर दिसता आसत म्हणजे हाजेर खंय तरी निवेदन केंद्र सरकारा कडेन करपाक जाय आसत जाल्यार ताज्याय दृश्टीन हांव प्रत्यक्ष लीड घेवन मान्य आनी हावजाचे नेते सध्या सुदीन ढवळीकर आसात तेय मुख्यमंत्र्यां कडेन उलयतले आनी त्या विशयाचेर तुमच्यो सगळ्यांच्यो भावना ज्यो आसा त्यो आयदर केंद्र सरकाराक MOF मिनिस्टर हांकांय कळोवपाचें जर जालें आसत जाल्यार त्या दृश्टीन सगळे कडल्यान प्रयत्न जातले. त्या खातीर आत्ताच हे कॉलिंग एटेन्शन तुमी रेजोल्युशन आनी हातूंत कन्वर्ट जावंक शकना. काही रुल्स जे आसा ते आमी समजून घेवपाक जाय. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.